मोगाळ भुरग्यांनो, कोंकणी विशयांत तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयज आमी मस्तो राजकुंवर हो पाठ शिकुया। राजकुंवर म्हळ्यार राजाचो चेडो। एका राजकुमार अशेंय म्हणटात। तर एक राजा आशिल्लो आनी हो राजा भोवच गुणी म्हळ्यार खूब बऱ्या स्वभावाचो आसलो। सगळी प्रजा सुखी आसची म्हूण तो वावुरतालो। ताका दिसतालें आपल्या राज्यांतले सगळे लोक, प्रजा म्हटल्यार लोक, बरे सुखान रावचे म्हूण तो खूब तांकां लागून कश्ट घेतालो। आनी ह्या राजाक न्ही एकलोच अपुरबायेचो पूत आशिल्लो, एकलोच चेडो, आनी ताका लागून ताचे खूब लाड जाल्ले। ताका मागता तें मेळटालें, केन्नाच ना हें उतर ताणें आयकूंक ना। ताचे खूब लाड जाल्ले, तो लाडान वाडिल्लो, कोण ताका कांयच म्हणिनाशिल्लो केन्नाच। ताका मागता मागता तें मेळटालें आनी ताका लागून तो हट्टी जालो। आनी मस्तोय जालो। राजकुंवर कसो जालो? हट्टी आनी मस्तो। तो आतां कोणाची पर्वा करिना जालो। पर्वा म्हळ्यार कोणाचें आतां आयकना जालो तो। आनी एक दीस कितें जालें न्ही, हो राजकुंवर घोड्यार बसून भायर सरलो, भोंवपाक वचपाक भायर सरलो। आनी वता वता चलून घोडो थकलो आनी रातूय जाली, खूब रात जाली, फुडें वचपाक जायना। मागीर हो राजकुंवरान कितें केलें, घोडो खंय पाविल्लो न्ही, घोडो फुडें वचना, तर थंयच रावलो। रातचो थंयच राबितो केलो म्हळ्यार रावलो। आनी सिंहाचे दीस, आतां हे दीस निकतेच सिंहाचे सुरू जाल्या न्ही, सिंह खाता न्ही, सिंह म्हळ्यार थंडी। तर राजकुंवराक न्ही सिंह खावपाक लागले। सिंहान जीव ताचो बेजार जालो। सिंह खाता तेन्ना तुमी कितें करता? स्वेटर घालता न्ही, स्वेटर घालता जावं बरें ब्लँकेट बी घेता। पूण राजकुंवर कांयच घेवन वचूंक नाशिल्लो, कित्याक तो रावपाकूय वचूंक नाशिल्लो न्ही, ताका रात जाली म्हणून रावचें पडलें। ताका न्हीद पडना जाली। सिंह खाता न्हीद पडना, कितें करतलो? येदो व्हडलो राजाचो चेडो। राजकुंवरान बरोबरच्या शिपायकाक हुकूम केलो, ताज्या वांगडा शिपाई आशिल्लो, ताचो नोकर आशिल्लो, ताका हुकूम केलो म्हळ्यार सांगलें, चल रे, जळो हाड आनी धग घाल। वच, जळो म्हळ्यार लांकडां पळय ती घेवन यो आनी धग घाल। म्हाका धग जाय म्हळ्यार हुणसाण जाय, म्हाका ही थंडी सोंसपाक जायना। शिपायकान चारूय दिको मात दिल्यो, म्हळ्यार सगळें रान भोंवलो, ताका जळो मेळ्ळो ना। पूण एके म्हातारेचें एकूच घर मात दिश्टी पडलें। ती खबर येवन ताणें राजकुंवराक सांगली। तेन्ना राजकुंवरान त्या घराकूच उजो लाय, म्हाका धग जाय म्हळ्यार जाय अशें सांगलें। पूण शिपायकाक म्हातारीचे चुरचुरे दिसले। ताणें म्हळें, म्हातारेक आसरो ना जातलो। तेन्ना रागान राजकुंवर म्हणपाक लागलो, तिची पर्वा कित्याक करता? चल, घाल उजो। शिपायकाक राजकुंवराचें आयकचेंच पडलें। ताणें घराक चूड लायली आनी घर पेटयलें। म्हातारेन खूब विनवणी केली, ती राजकुंवराच्या हातापांयां पडली, पूण राजकुंवर तें आयकून घेवपाक तयार नाशिल्लो। तिचें घर लासून गोबर जालो, जळोन सगळें गोबर जावन गेलो। ती म्हातारी बाबडी उबंतर पडली म्हळ्यार उगड्यार पडली। सकाळ जायना फुडें राजकुंवर आनी शिपाई आपल्या घरा परत आयले। दुसऱ्या दिसा ही म्हातारी राजकुंवराची कागाळ करपाक राजागेर गेली, म्हळ्यार रातीं कितें घडलें, राजकुंवरान कितें केलें तें वचून तिणें राजाक सांगलें। आपली दैना राजाच्या कानार घाली, म्हळ्यार आपली परिस्थिती रातीं कितें जाली ती राजाक सांगली। राजान दरबार भरयलो। राजान आपल्या सगळ्या मनशांक आपयले दरबारान। दरबार पळयला न्ही टीव्हीर दाखयता तो राजाचो दरबार तसलो। राजकुंवराक दरबारा मुखार आपयलो आनी राजकुंवराक म्हळ्यार आपल्या चेड्याक
त्या दरबारान आपयलो आनी राजान ताका सवाल केलो. ह्या राजान आपल्या चेड्याक म्हळ्यार राजकुंवराक प्रश्न केलो, विचारले, म्हातारेचो आरोप मान्य आसा तुका? राजकुंवरान तकली सकयल घाली. ताणें हय ना अशें कांयच तोंडान जाप दिवंक ना, पूण तकली सकयल घाली. म्हातारेच्या घराचो गोबर केलो मरे, तिका घर बांदून दियात. राजान शिक्षा फरमायली. राजान ख्यास्त लायली. शिक्षा दिली की वच आनी घर बांदून तेजें दियात. ती बाबडी म्हातारी तिचें घर बांदात. रोखडोच प्रधानान हुकूम सोडलो. राजाच्या हाता खाला राजाचें सगळें आयकपी आसता न्ही तो प्रधान, ताणें हुकूम सोडलो. ज्या शिपायकान घराक चूड लायली, ज्या शिपायकान घर म्हातारेचें पेटयलें, तोच शिपाई घर उबारतलो अशें प्रधानान सगळ्यांक सांगलें. त्या बरोबर ना, राजान प्रधानाक आडयलो. ना म्हळें कोणें? राजान. अशें तूं लोकांक सांगिनाका म्हणून प्रधानाक सांगलें. शिपायक हुकमाचो ताबेदार. तो शिपाई, तो नोकर, ताणें आयकपाक जाय. ताणें फक्त आयकलें आनी केलें. ताणें काम आयकपाकूच जाय. तो हुकमाचो, ताका ऑर्डर मेळ्ळी की घर पेटय, ताणें पेटयलें. खरो दोशी शिपाई न्ही, तर खरो दोशी कोण? राजकुंवर. खरो दोशी राजकुंवर. राजकुंवरच घर बांदतलो, एकलोच. एकल्यानूच तें घर बांदपाक जाय. जो दोशी आसा तो. ही शिक्षा समजूची न्हय. ही हांव शिक्षा दिना, ख्यास्त न्ही. हो राजकुंवराक धडो. फुडाराक बरो जावपाक, बरे देखीचो जावपाक हो ताका धडो. राजान प्रजेक सूख दिवपाक जाय. जो राजा आसता न्ही ताणें आपल्या लोकांक सुखान दवरूंक जाय. तर हो राजाचो चेडो. ह्या राजा फाटल्यान हें राज्य कोणाक? ताकाच सांबाळचें पडटलें. राजा फाटल्यान हो जो राजकुंवर आसा तो राजा जातलो न्ही, तर ताणें प्रजेक सूख दिवपाक जाय, कश्ट दिवपाक जायना, तांकां दुखी करपाक जायना. हाची राजकुंवराक देख मेळटली आनी तो शाणो जातलो. ताका कळटलें आपणें जें केलां हें सारकें न्ही, तशें करपाक जायना. राजकुंवराचे दोळे उक्ते जाले. राजकुंवराक आपली चूक कळ्ळी. त्याच दिसा राजकुंवर म्हातारेगेर गेलो. आपूण जावन घर बांदपाक लागलो. म्हातारी खुशाल बरीच जाली. म्हातारी घर बांदता तें पळोवन खुशाल जाली. तिका उमेद जाली. म्हातारेची खोशी पळोवन, म्हातारेची खोशी तोंडार उदेल्या ती पळोवन राजान केल्ल्या उपदेशाचो अर्थ ताका म्हळ्यार राजकुंवराक कळ्ळो. म्हातारी खोशी जाली न्ही, म्हणटकूच तो उपदेश दिल्लो, ताका सांगलेलें तें ताका आतां खरें दिसलें. तो अर्थ ताका कळ्ळो. तर हो पाठ घरा वाचपाक शिकात आनी कठीण उतराय 5-5 फावटी बरोवन शिकात. देव बरें करूं.